तुम्ही जर कॅटरिंगवाल्यांचे जेवण जेवता आसत तर तुमकां सादूर रावपाची गरज आसा। पर्रा ब्रिटो वाड्याचेर धाड घालून नितळसाण पाळी नासतना लोकांक जेवण दिवपी कॅटरिंग वेवसाय FDAन बंद उडयल्लो आसा। नेमके प्रकरण कितें पळोवया पुराय बातमी। राज्यात सध्या अन्न आणि वखदा प्रशासनाच्यो धडक कारवायो सुरूच आसात। पर्रा ब्रिटो वाड्याचेर धाड घालून नितळसाण पाळी नासतना सुरू आशिल्लो कॅटरिंग वेवसाय FDAन बंद केलो। ह्या कारवायेंत सुमार 300 लोकांक हो कॅटरर टिफिनां पावयतालो अशें कळ्ळां। बिगर गोंयकारांक कामाक दवरून हो वेवसाय चलतालो। हो वेवसाय चलोवपा खातीरचे योग्य परवाने लेगीत तांचे कडेन नाशिल्ल्याचे उक्ताडार आयिल्ल्याचे अन्न सुरक्षा अधिकारी राजाराम पाटील हांणी सांगले। सब लोग नया बंदा है जी, वो सब जो था वो सब चलेगा, फिर हम सबको बुलाया। मैं तो यही 1-2 तारीख आया था, तो मैं रोटी बनाता हूँ। आज आमकां इन्फॉर्मेशन अशें मेळ्ळें की ब्रिटो वाडो पार्रा हांगा ह्या घरान खंय तरी बिहारी भुरगे हाडटा आनी ते हांगा टिफीन तयार करतात, प्रिपेर करतात, सामके म्हणजे अशे बुरशे अवस्थेत। आनी ते टिफीन तयार करून हांगा ते पॅक करून जे हांगा इन एंड अरावंड इन्क्लुडींग मोरजे सुद्दां जे पळय विलाज आसा, मागीर थोडे हॉटेल स्टाफ म्हणजे सिक्युरिटी विला तांकां ते सप्लाय करता। जवळ 300-350 आतां प्रायमरी आमी प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन जे आमी काडला तांचे डाटा घेवन 300 ते 400 सुमार टिफीन भरप आनी ते व्हरून तांकां सप्लाय करप। तांचे कडेन लोकल बॉडी म्हणजे पंचायतीचो, हेल्थाचो किंवा आमचो फूड एंड ड्रग्साचो कसलेंच परमिशन म्हणटा ती ना। आनी जे प्रिपरेशन जे चल्लां ते सामकें एकदम अनहायजिनीक कंडिशन। त्या संदर्भात आमी आज सकाळ फुडें आमची फूल टीम रिप्रेझेंटेड बाय आवर डेजिग्नेटेड ऑफिसर आमी त्या रेड मारली आनी आमी आज ते सगळे सीज केला आनी आतां प्रिमायसीस आमी सील करतले। बार्देस, पेडण्या जे विलाज आसा पळय, आमकां तेंचे पळय आतां डाटा जो सांपडला तातूंत कळून चुकला की सगळ्या कडेन ते विलाज तांकां ते विलाजाक सप्लाय करता तांचो सेक्युरिटी किंवा तांच्या स्टाफा खातीर। आनी आमी तांचे कडेन आनी इन्फॉर्मेशन आतां काडटले की ते आनी कोणाक दिताले हेचे प्रमाणे। गोमंतक टीव्ही खातीर स्नेहा सोटीकर।